नमस्कार पोळे प्राइम खबरो। गोंयचे आमदार मंत्र्याचे ब्राझील वर्ल्ड कप भोवंडेन खवदळ, लोकांचे पैसे कड्डिता म्हणून नॅशनल चॅनलांनी विशय तापयलो। विशय पावलो प्रधानमंत्र्या मेरेन। मुख्यमंत्री म्हणटा अभ्यास भोवंडी। पर्यटन मंत्री परोळेकाराचे सेरूल कोमुंदात प्लॉटाचे आनीक एक प्रकरण सल्ले वयर। अतिक्रमण केल्ले सुवाती वेल्यान पुनर्वसणूक म्हूण दुकान आनी फ्लॅटूय। राष्ट्रवादी मागता चौकशी। दोनापावला आयटी हॅबिटॅटाचे कामगार हॅबिटॅट जाल्ल्यान आयटी चेअरमॅन आमदार फळदेसाय फुर्योज। कॉन्ट्रॅक्टर कोणाकूच आटापना। सुभाष म्हणटा आपले कोत नासल्यार कॉर्पोरेशनच नाका। मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या खातीर 200 कोटी रुपयांची खासा अर्थीक मजत घोषीत करपाची प्रधानमंत्री मोदीची तयारी। एसपीजी प्रधानमंत्र्याच्यो गाडयो पावल्यो गोंयांत। आनी गोवाक बरें आयुष्य आरोग्य मेळचें, प्रत्येक जल्मात होच घोव मेळचो म्हूण बायलांची वडाक प्रदक्षिणा। गोंयकार घरकान्नींनी मनयली वडांची पुनव। खबरो विस्तारान। गोंयचे आमदार मंत्र्याचे वर्ल्ड कप ब्राझील भोवंडेन देशभर खवदळ पडला। प्रधानमंत्री मोदी मंत्री आनी खासदारांक खर्च देंवोवपाचे डोस दिता, मात गोंयांत हो कारभार चल्ला म्हूण नॅशनल चॅनलांनी हो विशय तापयलो। गोंयचे 6 आमदार मंत्री सरकारी पयसो कोड्डून ब्राझीलाक चल्ले। तांचेर सरकार 89 लाख रुपया मोडटा। ब्रुनो ब्रह्मानंदा सारकेले आदले खेळगडे ह्या ग्रुपांत नात। विरोधी पक्ष काँग्रेसीन हें प्रकरण प्रधानमंत्री मोदी मेरेन पावयलें। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटात ती पिकनीक न्ही, ते खंय अंडर-17 वर्ल्ड कपाचो अभ्यास करूंक वतात। राती सावन ब्राझीलांत फुटबॉलाचो महाकुंभ सुरू। पुराय संवसाराबरोबर गोंयांतय फुटबॉल वर्ल्ड कपाचो फिवर चल्ला। गोंयांत मात हें वर्ल्ड कप गाजता आनीक एका भलत्याच कारणाक लागून। पर्रीकार सरकार मंत्री आमदार धरून 6 जाणांक ब्राझीलाचे ट्रिपीर धाडटा। ते खातीर सरकारी तिजोरेंतले 89 लाख कड्डितले। खेळा मंत्री रमेश तवडकार, नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तात, वीज मंत्री मिलिंद नायक, हळडोणेचो आमदार ग्लेन टिकलो आनी वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा ब्राझीलाचे ट्रिपीर चल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री खासदारांक खर्च देंवोवपाचेर डोस दिता। अशें आसतना पर्रीकाराचो कारभार पळोवन नॅशनल चॅनलांनी मुद्दो तापयला। नॅशनल मिडियान मुख्यमंत्री पर्रीकाराक सकाळ सावन हे ट्रिपीचेर बरेच वांकडे तिकडे प्रश्न केले। तो म्हणटा गोंयांत अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप खेळोवपाचे आसात, ते खातीर खंय अभ्यास करूंक ही मंडळी ब्राझीलांत वता। गोयच्या मिडिया कडेन मात पर्रीकार उलयलो ना। These 6 people are being sent by the government, but there will be at least another 40-50 people from Goa, from the football field, who will be going for these games, last 2 games. Okay. Not all. They have been asked to go, not that they wanted to go themselves. Of course, they were happy to go, but because we are trying to host under-17 World Cup 2017. I have told them to basically check up what are the mechanisms, how things are monitored for a large crowd and number of games which are international level. They are thinking of constructing 2 football stadiums. So all these aspects, if minister and 4-5 other people go there and see for themselves how the structures are, that is benefit. If the MLAs themselves don't know what is world development means, there are problems. There is one. शॉकात करपी गजाल म्हणल्यार ब्राझीलाक अभ्यास करपाक वतले ते टीमीत ब्रुनो वा ब्रह्मानंद शंकवाळकर नात। If I ask you one question, out of the 6 ministers, who is a deserving candidate to go for the World Cup? Is it the sports minister or is it this thing? I will say that I am the deserving candidate. Absolutely. इतले मजगती भारतान फिफा वर्ल्ड कपा निमतान ब्रुनो क्रुतिनोच्या हस्तुकी 4 पोस्टल स्टॅम्पांचे अनावरण केला। ब्राझील आनी क्रोएशिया मदीं पयले मॅचीन हो फुटबॉलाचो महाकुंभ राती सुरू जाता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पर्यटन मंत्री परोळेकाराचे सेरूल कोमुंदात प्लॉटाचे आनीक एक प्रकरण वयर सरलां। कोमुंदादीची जमीन बळकायली म्हूण ताचेर पयलीं कोर्टांत केस चलताली। आतां त्याच जाग्यावेले ताचे दुकानाचे पुनर्वसणुके वेल्यान वाद जाला। तें वादग्रस्त दुकान हायवेक वता म्हूण कोमुंदादीचे जमनीर नवे बिल्डिंगेंत दुकाना बरोबर फ्लॅटूय परोळेकाराच्या नांवार केला। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मणियारो ट्राजन ह्या प्रकरणाची चवकशी मागता। पळयात रिपोर्ट।
10 वर्सां फाटीं दिलीप परुळेकारान पर्वरे चौगम रस्त्या कुशीक बळकायिल्ले सेरूल कम्युनिदादीचे जमनीचें प्रकरण बरेंच गाजलें. थंय सध्या ताचें दुकान आसा. प्रकरण हायकोर्टान पावलें तेन्ना ताणें अतिक्रमण मान्य केलें आनी मागीर तें कायदेशीर करूंक सोपस्कार सुरू जाले. 11 वर्सां फाटीं 2003 सध्या आसा त्या जाग्यावेल्यान सगळ्या दुकानांक दुसरे कडेन हालोवपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. त्या पुनर्वसणूक प्लाना प्रमाण दुकाना बरोबर फ्लॅटूय दिवपाचे आशिल्ले. मात सेरूल कम्युनिदादीचेर कोर्टान केस घाली आनी प्लान थंयच आडकलो. दबाव हाडून सेरूल कम्युनिदादीचेर रिहॅबिलिटेशन केलें ऑन बोथ सायड्स 376 and 379 आनी तो प्लॅन अप्रूव्ह केलो. तेच्या नंतर प्रेझेंट एटॉर्नी जी आहा आग्नेल लोगो ताणें कंप्लेन केली की हें जी तुमी रिहॅबिलिटेशन केलां बोथ सायड इट इज नॉट करेक्ट, इट इज ओपन स्पेस म्हणून. आनी तेच्या बरोबरे पंचायतींनी लायसन्स रिवोक केलें. ते जैसे थंय उरले. तेच्या नंतर खूब लिटिगेशनां जावन हायकोर्टान एक पेटिशन गेलेली की हे सगळे अन्याय दिन्य चल्ल्या आनी थंयसर एक consensus in all parties that no plots, allotments or any major decision will be taken till whole inquiry is over. Based on that, Revenue Department issued late सगळे बॉन्ड आणि कितें तरी पास केलं रिवोक कर. अजापाची गजाल म्हणल्यार अतिक्रमण करतल्यांक कम्युनिदाद पुनर्वसणूक करून दिता आनी दुकानाच्या बदला दुकाना बरोबर एक फ्लॅटूय दिता. ही सेरूला कम्युनिदाद आता कॅबिनेट मिनिस्टर आसतना टुरिझम मिनिस्टर अप्रोचीस टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट तो म्हणटा मुख्यमंत्री आपलो तो पास करून घेतो न्यू प्लॅन. जिथं थंयसर 11 शॉप दाखयतात, अलॉटमेंट दाखयतात 10 जाणां, 11 कोणा हो व्हडलो प्रश्न येतो. ऑन वॉट खंयच्या बेजीचेर तिंगा रिहॅबिलिटेशन दिलां. तर आतां फ्लॅटां खंयचें रिहॅबिलिटेशन? एक फ्लॅट ना थंयसर, कोणाचो क्लेमूय ना फ्लॅटाचो भितर. तितून परत दिलीप परुळेकाराचें नांव आहा अलॉटमेंट. एक दुकान तर पयलींच्या प्लानात दयानंद हरमलकाराच्या नांवार आसा आनी नव्या प्लानान पुनर्वसणुकेन तेच दुकानाक दयानंद मांद्रेकाराचें नांव दिसता. परुळेकाराक दुकान आनी फ्लॅट दिला त्या बिल्डिंगेचे पुनर्वसणूक प्लाना खातीर शार नियोजन खात्या कडेन 3 लाखांची टॅक्स फी भरल्या. मात पयशे सेरूल कम्युनिदादीन भरिल्ले ना. कम्युनिदादीन न्ही जाल्यार भरले कोणे? जाल्यार सेरूला कम्युनिदादीचे अकावंटाचेर काय वचूंक ना. ते कोणेन भरले आनी कित्याक भरले? आनी आयज पर्यंत कंस्ट्रक्शन लायसन्स सेरूला कम्युनिदादीच्या नांवार आसा. बांदता कोण आनी खंयचे पयशांतले? राष्ट्रवादी हे प्रकरणाची चवकशी मागता. ओपन डे लायट पब्लीक लँड लूट करप मुख्यमंत्रीन ताबडतोब पयलो हे स्टॉप करूंक जाय. खरं इन्क्वायरी जावची, इन्व्हेस्टिगेशन केल्यार तुका कळटलें ताका कितें आहा काय ना तें. आनी ताका दिसता हितून काय ना, ताणें सांगचें हितून कांयच सत्य ना म्हणून. सेरूल कम्युनिदादीचो अध्यक्ष जोसेफ पिंटो म्हणटा आपल्याक ह्या प्रकरणाचे कांयच खबर ना. We have just taken charge of the Comunidad just 20 days back, and the ex-committee has so far not given the total charge to the clerk. Regarding that thing is a rehabilitation of the gadas which is on this side, and the permissions all I think have been taken by the thing. What the ex-committee has given the permissions and all that I am not aware of anything. प्रुडंटान पारुळेकाराक फोनाचेर काडपाचो यत्न केलो मात संपर्क जालो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोनापावला IT हॅबिटेटाचे जाल्ले कामगार हॅबिटेट लीप करपाक जमना म्हूण कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आमदार सुभाष फळदेसाय फुर्योज जाला. केस घालून पुलीस कागाळ करूनय कॉन्ट्रॅक्टराचेर कांयच कारवाय जायना. फळदेसाय म्हणटा हॅबिटेटाच्या प्लॉटावेल्यान बेकायदेशीर कामगार वस्ती कोयराच्यो राशी हालोवंक जमना जाल्यार कॉर्पोरेशनच नाका. IT हॅबिटेटाच्या प्लॉटांचेर सरकाराची कामां करपी एका वजनदार कॉन्ट्रॅक्टरान केल्लीं अतिक्रमणां प्रुडंटान बुधवारा उक्ताडार हाडिल्लीं. प्रुडंटान केल्लो IT हॅबिटेटाचे जमनीचो एक्सपोजे खरो आसा हे IT कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन सुभाष फळदेसायान मान्य केला. दोनापावलची IT हॅबिटेट सध्या कामगार हॅबिटेट जाल्या ही गजाल बुधवारा प्रुडंटान उक्ताडार हाडली. दोनापावला वाठारात ह्या प्रायम जमनीचेर सिम्प्लेक्स आनी व्यंकटराव ह्या कंत्राटदारांनी कब्जो केला हें सुभाषूच सांगता. पयलीं सिम्प्लेक्स म्हणून आशिल्ली एक कंपनी जी सादारण ते म्हाका दिसता की 7-8 वर्सां पयलीं ताणें आपले बस्तान थीम बसयलें. खुबशे लोक हाडून थीम प्रस्ताव हें केले तांकां घरां बांदून दिलीं. आयज तीं पक्की घरां जावपाक पावलीं. त्या लोकांनी आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक हाडून थीं केलें. आनी सिम्प्लेक्स म्हणटा ती कंपनी म्हणटा क्लेम करता की ते आपले लेबर तो आपलो जागो आपूण हालचो ना. आनी ताणें कितलेशेच मटेरियल हाडून सिम्प्लेक्सान उडयल्ले.
आमी सिम्प्लेक्साचेर केसीस घाल्ले आसात पूण त्यो केन्ना हियरिंगाकच येनात. आमी पोलीस कंप्लेन केल्ली आसा की सिम्प्लेक्सान हें केल्लें आसा. हें नवें एक प्रकरण जाल्लें आसा. तें एम वेंकटराव म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आयज तातूंत भितर घालता. हे कॉन्ट्रॅक्टर गोंयच्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराकूच धमक्यो दिवंक लागल्यात. IT हॅबिटॅट वाठारांत खोपी बांदिल्लो कंत्राटदार आपल्याक फोनार धमकी दिता. तूं चेअरमॅन आसूं जाल्यार आनी कोणूय आसूं, कामगारांच्या वाटेक वचूं नाका, जाता जाल्यार कायदेशीर कारवाय करा अशी शाणेपणां सांगता अशें सुभाष फळदेसाय म्हणटा. कॉन्ट्रैक्टर आसा ते म्हाका आप कौन बोला, आप चेयरमैन होने दो या और कोई होने दो, आप देखो वहाँ पे खड़ा होके तो देखिए म्हणटा ते म्हाका. आप जाके कंप्लेन करो, कहाँ भी कंप्लेन करो. या अशे उद्धटपणाची उतरां मेळटकच खूब हे त्रास जातात. थंय गेले जर जाय जाल्यार फाटोफाट सिम्प्लेक्साच्या सायटीचेर गेले त्या बरोबर 3-4 गाडयो झूम करून येतात, तुज्या गाडयेच्या भोंवतणी घुंवपाक लागतात, लोक देंवतात, तूं सकयल देंवल्या बरोबर कांयच उलयनात आनी हें करतात. म्हणजे खूब भयानक परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. म्हाका तें दिसता, वायट दिसता, पूण कोणाच्या आशिर्वादान म्हणटा तें कळना. सीएमाक सांगून हेचेर एक्शन जाय. सीएम सांगता ते काडून घेतलो म्हणून. अजून जावना. गोंयांत ल्हान अशे SEZ प्लॉट करून दिल्यार गोंयची बरी उदरगत जातली अशें आमदार फळदेसायचें म्हणणें आसा. When you term it as SEZ, when it comes under SEZ, they get lot many facilities so that they can start and their business smooth जावपा खातीर. ह्यो गोष्टी SEZ ना जाल्यार नाच जावपाक शकता. आमकां SEZ गोंयांत आयले बगर कांय जावचेंच ना. आनी SEZ म्हणटा तो पयलीं कॉन्सेप्ट न्ही जो लोकांनी केल्लो आसा, तो लाखो जमनी चण्या कोताक विकून उडोवन पयशे करपाचे, तो SEZ कॉन्सेप्ट न्ही. SEZचें नाम ह्या लोकांनी बदनाम केल्लें आसा. म्हणून आमकां दिसता SEZ ह्यो 50,000 स्क्वेअर मिटरा भितर पसून एक इंडस्ट्री आतां जर जाय ती SEZ जावपाक शकता. दोनापावलचे IT हॅबिटॅट लीप करूंक जमलें ना जाल्यार IT कॉर्पोरेशनाची चेअरमॅनशीप सोडची पडटली अशी शिटकावणी आमदार फळदेसायन दिल्या. एखादे वेळ म्हाका तें सोडचें पडटलें. हें जायना जर जाय इट वूड बी माय फेल्युअर. म्हाका ITची चेअरमॅनशीप सोडची पडटली. हें जर क्लीन जायना जर जाय जाल्यार थंय रावन फायदो कितें आसा. प्रुडंटा खातीर आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी दिनेश करपे. प्रधानमंत्री मोदी गोंयांत येतलो तेन्ना मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या खातीर खासा 200 कोटीची अर्थीक पॅकेज जाहीर करपाची शक्यताय आसा. तेच बरोबर नवे जुवारी पुला विशीं घोशणा जावंक शकता. प्रधानमंत्र्याचे सुरक्षेची जबाबदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप म्हणल्यार SPGचेर आसता. तांच्यो सगळ्यो गाडयो आनी प्रधानमंत्र्याची BMW ब्रेस्तारा गोंयांत पावली. घेवया एक वेवसायीक विसव.